मोगळ भाव भयणो एक काणी जायती वर्सां मिडियाचेर एक गजाल गाजताली. एका चोरान एका मेथोडिस्ट इगोर्जेचे चर्च मेथोडिस्ट चर्चांतले टेप रिकॉर्डर चोरून वयलें आनी तो ते घरा घेवन गेल्या उपरांत ताणें ते टेप रिकॉर्डरान ते मशिनांत एक टेप पळयली आनी ताका ताची खुशी ते टेपीन कितें आसा काय म्हूण चवकशी करूंक ताणें तो टेप रिकॉर्डराचो बटन दाबलो आनी तें आयकूंक लागलो. आनी त्या चोराच्या अजापाक कितें घडटा ताका एक मिनिस्टर सेरमांव दिता तो आयकूंक मेळ्ळो आनी तो काळजाक लागता तसलो मोनाक लागता तसलो सेरमांव पातके जिवीत बदलूंक तो मोणयारी तांकां आपयतालो. आनी सो ते चोरान तो सेरमांव आयकल्या उपरांत ताचें मन काळीज बदलूंक ताणें निर्णय घेतलो. ताका तो सेरमांवान ताच्या जिविताच्या आनी जिवाक लागू जालो आनी त्या दिसा पासून ताणें निर्णय घेतलो की तो आपले पातकी जिवीत पयस करतलो आनी परतून केन्नाच फाटीं पडोवचो ना. आनी सो ताणें तें टेप रिकॉर्डर परतून व्हरोन इगोर्जेन दवरलें. आमच्याच जिवितांत कितें घडटा पयल्या वाचपान आमी आयकलां सांत पावल म्हणटा जेजू क्रिस्ताचें जिवीत आमी स्विकारलां, ताचो पवित्र आत्मो आमच्या काळजान मनान आमी स्विकारला. तरी मनशाचें सोयम पातकी सोयम आमी आमचे कुडीचे वंदावण्यो कुडीचे आवंडे नुस्तें फकत कुडीचेच मासाचेच न्हय कुडी मासाचेच न्हय पूण बगोर मोनान आनी काळजान आमी जे चिंता आनी भावनेनी करता तेय कुडीची पातकां. दुसऱ्यांची चाड्ड्यो करप, दुसऱ्यांक नागोवप, कुसकेपणां, आपल्याच व्हडपण, आपुणूच श्रीमंत जावचो दुसऱ्याक खाली उडयचो वायट करची हें सगळें पातकी जिवीत. आनी ह्या पातकी जिवितान आमकां पयस करूंक जाता फक्त पवित्र आत्म्यान जेजू आनी सायबी मायेचे कृपेन. आनी आमी आज शुभ वर्तमानांत आयकलां जेजू एक वपार सांगता आंजिरा झाडाची. ज्या दोनयान आंजिरा झाड लावंक सांगलोलें ते कांयच फळ दिना 3 वर्सां पर्यंत. तरी तो चाकर म्हणटा हांव ताचे मुंडार आवडें काडून ताका सारें घालून पळोवया फुडच्या वर्सा कितें दिता जाल्यार फळ ना जाल्यार तें कातरून उडय. सो तशेंच जेजू म्हणटा आमकां देव जाय तो संदी दिता तरी कसली बरें फळ ना जाल्यार तो आमकां आमचें जिवीत कातरून उडोवंक शकता. आनी विशेश करून जोडटेच्या दिसा जेजू म्हणटलो हांव तुमकां वळखना, कितले फावटी हांवें तुका आदार दिलो तुवें म्हजें जिवीत स्विकारूंक ना. परतून परतून तेच पातकांत पडटा आनी देंवचाराची आशा देंवचाराचे वाटो तूं स्विकारता. ताचें फळ तूं हेमकोणान वयतलो आनी ताचें फळ मरण. सो आमी देवाक म्हणूंक जाता सायबा
व्हडली गांठ वाजल्या उपरांत तो आवाज स्वर्गार वचपाक आमच्यान कांयच करूंक जायना, पूण ती गांठ मारूंक बंद करूंक आमच्यान जाता, आनी ती कृपा आमकां दी.